नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. बुधवारचे ट्रेडिंग सेशन पडपी मार्केटाक मातशी थाकाय दिवपी थारले. मार्केट सकाळी काय प्रमाणात नेगेटिव्ह उक्ते जाल्ले मात निमाणे पॉझिटिव्ह क्लोज झाले. निफ्टी 19,637चेर नेगेटिव्ह उक्ते जाल्ले. 19,554 मेरेन लो मारलो आणि उपरांत बाजारात बऱ्यापैकी बाईंग आयली आणि इंडेक्साक 19,730 मेरेन हायचेर पावयले. निमाणे 19,716चेर 51 पॉयंट पॉझिटिव्ह बंद झाले. सेन्सेक्स 65,925चेर उक्तो जावन इंडेक्सान 66,118चेर सुमार 173 पॉयंट पॉझिटिव्ह क्लोजिंग दिली. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात लार्सन अँड टुब्रो, कोल इंडिया, ITC, सिप्ला, LTIM, मारुती, रिलायन्स आणि सन फार्मा या लार्ज कॅप कंपनीचे शेअर वाढले. आयच्या टॉप लुजर्सात टायटन कंपनीन आज सेलिंग प्रेशर दिसलो. त्या उपरांत ग्रासिम, हिरो मोटोकॉर्प, SBI बँक, ICICI बँक, नेस्ले इंडिया, BPCL आणि HDFC बँकेच्या शेअरात सेलिंग प्रेशर दिसलो. सगळ्यात पहिली खबर आज सेबी म्हळ्यार सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियान डीमॅट अकाउंट्सांक नॉमिनेशना खातीर निमाणी तारीख 31 डिसेंबर मेरेन वाडयली. ही डेडलाईन पहिली 30 सप्टेंबर आशिल्ली. आयच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉयंट थारलो सेंको गोल्ड कंपनीचो शेअर. 14 जुलयाक IPO लिस्ट जाल्लो. लिस्टिंगाचेर 36% फायदो करून दिवपी ह्या शेअरान फक्त 3 म्हयन्या भितर इन्व्हेस्टरांक 41% रिटर्न जोडून दिलो. आज शेअर 533 रुपयांचेर उक्तो जालो आणि 608 रुपयांचेर क्लोज जालो. 14% वयर शेअरात जंप दिसली. सेंको गोल्डाच्या शेअरान आज 626 रुपयांच्या लेवलाचेर नवो 52 वीक हाय गाठलो. वेदांता लिमिटेड कंपनीचो शेअर सकाळी उक्तो जाताच 6% पडलो. वेदांताचो प्रेस पडपाचो नेट कायम उरलो आणि शेअरान 210 रुपयाच्या लेवलाचेर नवो 52 वीक लो तयार केलो. प्रॉक्टर अँड गॅम्बल हेल्थ कंपनीन गोयच्या प्लांटांतल्यान इंजेक्शन उत्पादन बंद करपाचो निर्णय घेतला. कंपनी ह्यान फुडें कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरांकडच्यान इंजेक्शनां खरेदी करतली. कंपनीन पर शेअर 50 रुपयांचो डिव्हिडंड जाहीर केला. त्या खातीर एक्स डेट 13 नोव्हेंबर जाल्यार प्रॉक्टर अँड गॅम्बल हायजीन अँड हेल्थ केअर लिमिटेड कंपनीन शेअरा फाटल्यान 105 रुपयांचो डिव्हिडंड दिवपाचें थारायला. डिव्हिडंडा खातीर एक्स डेट 17 नोव्हेंबर. शेअर सद्याक 52 वीक हाय कडेन ट्रेड जाता. सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया कंपनीचो IPO BSEचेर 15% प्रिमियमाचेर लिस्ट जालो. जाल्यार साई स्किल कला मंदिर IPO 3.65% प्रिमियमाचेर लिस्ट जालो. आज JSW इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचो IPO क्लोज जालो. कंपनीन 126च्या लॉट सायझीन 113 ते 119च्या प्रायस बँडात IPO उक्तो केल्लो. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.